थोडे फोटो काढ. ते दिना जाल्यार कॉन्ट्रॅक्ट तरी परत करता ते पयलीं करून सीएमाक कर आनी तुज्या डायरेक्टराक कर मरे आनी मिनिस्टराकूय कर तुज्या मिनिस्टर फॉर हेल्थ डिनाच्या अंडर येता जीएमसी डिनान डायरेक्टराक येना मरे डायरेक्टर ऑफ हेल्थ कोणाच्या अंडर येता डिनाक कर मिनिस्टराक कर सीएमाक कर आमकां कर म्हाका कर हांव लेटर करता न्हू आय वील गो पर्सनली एंड टॉक सीएम एंड हेल्थ मिनिस्टर तुमकां अशेंच काडून उडोवचें न्हू आमी आतां एक असो आमकां आनी कितें आमकां थोडी वर्सां उरली जाणा ती तरी आमकां फिक्स म्हणून मेळची आमकां कॉन्ट्रॅक्ट लेटर करा तांकां जे कॉन्ट्रॅक्टर घेतले आतां तुमी हिंगा येयल्या तुमी लेटर पयलीं करूंक जाय फाल्यां बसून बरें लेटर करा सगळें कोणाचो हेल्प घेया लेटर करा मांडे तुमी लेटर इनवर्ड करा आनी आमकां आमच्या ऑफिसान येवन जेन्ना सीएमाच्या ऑफिसान लेटर करतले आमचे लिडर ऑफ ऑपोजिशनान इनवर्ड कर
आय वील टेक अप दॅट लेटर. हांव लेटर बरयता आमची आनी हांव एका पर्सनली आनी सीएमाक आनी हेल्थ मिनिस्टराक मेळटा की तुमकां ताबडतोब पयले कॉन्ट्रॅक्टार रिन्यू करचें म्हणून आनी मागीर तुमची फॉर्मेलिटी करची म्हणून ते तुमी म्हणटा पळय ते फिक्स करपाचें तशें करुया न्हू. पर्सनली सांगलेले न्यूज ते तोंडार सांगला बरोवन दिवं तुमी बरोवन दिया न्हू. लेटर ऑन रिकॉर्ड असून समज मागीर गव्हर्नमेंट जर आयकना करचें म्हणून आमकां एटलिस्ट कॉन्ट्रॅक्टार पयलीं घेवन आनी मागीर फॉर्मेलिटी करून See, we will take up this issue with the government of the day. I will personally meet health minister. First, let them make a letter, their representation that they should be made fixed. They are demanding after 9 years, they are being told to stay at home. 9 वर्सांनी तांकां घरा राव म्हणून सांगलां. आतां तेणी कोविड टायमारूय काम केलां. सगळे ऑड टायमार तेणी काम केलां. ते कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस आसले 9 वर्सां. तेंचो कॉन्ट्रॅक्ट रिन्यू जायत आसलो सारकें न्हू. आतां कॉन्ट्रॅक्टा वयले काडले आनी उडयले. आमचें म्हणणें कितें आहा आयज तांकां काडला आनीक आतां कितकेच लोक कॉन्ट्रॅक्टाचेर आहा. प्रत्येक मनशाक जर तर अशें कॉन्ट्रॅक्टा वयले काडले जाल्यार तेणी करप कितें. तूं फाल्यांच्यान कामाक येयनाका तूं घरा. म्हाका दिसता तांकां जस्टीस मेळपाची गरज आहा आनी ते आमचे लोकल लोक आमचे गोंयकार कामाक आसले ते इतलीं वर्सां अचानक कामाक ना. तेणी तेंचे भुरग्यांनी कितें करपाचें. तेंचे घरांत जाणटी जीं आहा तेणी कितें जेवपाचें. तांकां फाल्यां जेवण कोण हाडून दितलो. रशन कोण हाडून दितलो. भुरग्यांची फी कोण फारीक करतलो. हे सगळो प्रश्न आहा. आनी हे जर तर आमी सरकारूच करपाक लागलो जाल्यार प्रायवेट फर्मांनी कितें करपाचें. प्रायवेट फर्मांनी सगळेंच काडून उडोवपाचें. जो तर धंदो सारको जालो ना वो कितें प्रॉब्लम जालें काडलो उडयलो. गव्हर्मेंटान अशें एक वाट दाखोवची न्हू दुसऱ्यांक प्रायवेट कंपनीक वो आनी कोणाक की आमी अशेंच काडटा म्हणून. आनी म्हाका दिसता की तेंच्यांनी मांडे रेप्रेजेंटेशन आपलें रेप्रेजेंटेशन तेंकां कितें म्हणणें आहा तें चीफ मिनिस्टराक दिवपाक जाय. एक हेल्थ मिनिस्टराक दिवपाक जाय. एक डीन गोवा मेडिकल कॉलेजीक दिवपाक जाय. आनी आय वील टेक अप दीस इशू with the government. I will go and meet the CM. That these people cannot be just told to go and sit at home. कोणाक सांगलें की तुमी वचून घरा बसा आनी तुमचे फाल्यांच्यान तुमचें कितें आहा तें तुमी पळया. हें सारकें न्हू. सरकारान तरी अशें उलोवंक जायना. सरकार मायबाप सगळ्यांचो. तेणी सगळ्यांक पळोवचें पडटा आनी स्पेशली गरीब लोकांक जेन्ना ते सरकाराच्या एक डिपार्टमेंटान कामाक आहा कॉन्ट्रॅक्टाचेर आहा तांकां सांगलें घरा बस. हें कोणूच सांगिना. जेवण खंयच्यान येतलें तें कोणूच सांगचो ना. सो तेंचें जेवण खंयच्यान येतलें. तेंच्या भुरग्यांची फी कोण फारीक करतलो. तांकां कॉलेज आसतली तेंच्या भुरग्यांक ती कॉलेजीक कशी वचप तेंच्यांनी. कॉलेजीची फी कशी फारीक करप. बशीचे पयशे कशे फारीक करप. बूक खंयसून हाडप तें कोणूच सांगिना. ते खातीर तांकां जस्टीस मेळपाक जाय आनी जस्टीस आमी दिवपा खातीर मंडे आमी चीफ मिनिस्टराक मंडे ट्युजडे अपॉयंटमेंट घेवन सीएमाक आमी मेळटले. तशें हेल्थ मिनिस्टराकूय मेळटले. तशें डिनाकूय वचून मेळटले. वी वील सी दॅट देयर वॉयस इज हर्ड बाय द गव्हर्मेंट. वी वील सी दॅट देयर वॉयस will not remain only at Azad Maidan. We'll go to every department where they were working and CM's office and also to the health minister's office. And they should be taken back. आमी सगळे मनीस आमी चिंतपाक जाय एकामेकाचे. आमी जर तर चिंतिना जाल्यार कोण चिंततलो. ते खातीर आयज आमी येयल्ले आहा हिंगा आनी आमी तेंचो इशू सरकारा कडेन घेतले आनी तेणी मंडे पासून लेटर करची आमची मागणी आसा. काढून उडोवचे म्हणून सी कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस जे आहा ते फुडें फ्युचरान जे आतां आहा ते तरी कंटिन्यू उरचे आनी तांकां खंय तरी गव्हर्मेंटान एकोमोडेट करची. आतां कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसान घेतले 2 वर्सां कामाक दवरले 3ऱ्या वर्सा काडून उडयले. 9 इयर्सांनी तांकां काडून उडयले 9 वर्सांनी. आनी ते वेगवेगळे कॉन्स्टिट्युएन्सी मांद्रेचे कोणा काणकोणचे कोणा सांताक्रूजचे कोणा तेंचेय म्हणून पोट आहा न्हू.
जेन्ना ते कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस म्हणून काम करता तांकां अशेंच काडूंक जायना. तांचो कॉन्ट्रॅक्ट रिन्यू करा. सरकार म्हणजे कितें, पयशे आमचे न्हू, टॅक्स पेयर्स मनी. हांव मानता की तेंचो कॉन्ट्रॅक्ट सोंपलो, तुमी तेंचो हे टेन्युअर काबार जालो, पूण तसो जायना तो. दे हॅव अ फॅमिली बिहायंड देम. दे ऑल्सो हॅव टू लूक आफ्टर देअर फॅमिली. सो सरकाराच्या डिपार्टमेंटान ते कामाक आहा. सरकाराच्या डिपार्टमेंटान तांकां रिन्यू करूंक जाता, तांकां जीएमसीन ट्रान्सफर करूंक जाता, तांकां डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीसान ट्रान्सफर करूंक जाता, तांकां वेगवेगळे जे डिपार्टमेंट्स आसा तांकां खंय तरी ट्रान्सफर करूंक जाता, पूण तांकां जस्टीस दिवपाची गरज आहा. तांकां सांगूंक शकना सरकार की तुमी चला म्हणून आतां घरा आमचें काम जालें, आमी 10 जाणांक परमनंट घेतले, तुमी 38 जाण घरा चला. हें सारकें न्हू. न्ही, म्हाका दिसता आमचो लिडर ऑफ ऑपोजिशनान ऑलरेडी सांगला आनी म्हाका दिसता तांणी एक रिप्रेझेंटेशन करचें सोमारा. आनी LOP हॅज ऑलरेडी अश्युअर्ड की ते रिप्रेझेंटेशन जी करतली, ही वील ऑल्सो गीव अ रिप्रेझेंटेशन फ्रॉम हीज सायड. आनी आय थिंक एज अ काँग्रेस पार्टी वी आर देर. आय मीन तांचो जो आवाज जो आसा व्हरपाक जाय, आमचो LOP इज देर, एन एज पार्टी वी आर देर विथ देम. सो आय थिंक तांकां पयलीं एक रिप्रेझेंटेशन करूनी मंडे. कित्याक 9 वर्सां तांणी काम केल्लें आसा आनी सडनली 9 वर्सां काम करून मदींच काडून उडोवप हें योग्य न्ही. आनी तातूंत भितर पळयलें जाल्यार म्हाका दिसता सगळ्यां कडेन कोवीड टायमाचेर जेन्ना देशभर आनी गोंयांत जेन्ना खरेंच कोण नाशिल्लो हॉस्पिटलांनी काम करपाक, तेन्ना असल्या टायमार तेणी आपली लायफ धोक्यान घालून आपले फॅमिलीक सोडून तांणी काम केल्लें आसा. सो आय थिंक तें सगळें पळोवन सरकारा कडेन एक मागणी आसा की तांकां आसा तशें परत घेवचें आनी तांचे जे डिमांड आसा की बाबा आमकां रेग्युलरायज करचें, तेन्ना फ्युचरान स्कोप येतलो तेन्ना तांकां रेग्युलरायज करचें. पूण एटलिस्ट तांकां जे टर्मिनेट केल्या आफ्टर 9 years, आय थिंक तांकां परत घेवपाक जाय. तांकां अशी नोटीस इश्यू जाल्ली आहा फ्रॉम IPHB. आनी ही नोटीस कितें म्हणटा, 1 म्हयन्याचो टायम दिता तांकां. नोटीस इश्यूड ऑन 15 March. सेज 13th April तुमचो लास्ट म्हणटा आनी तुमी चला घरा. म्हाका दिसता की सायन मारपाक इजी आनी नांवां बरोवन तांकां सांगपाक इजी. तेंचेर भितरल्यान कितें जाता ती तांकांच खबर आहा. की ती एक आशा धरून आसली 9 वर्सां काम जेन्ना करताली की आमकां आयज ना फाल्यां परमनंट जॉब मेळटलो. आनी थोड्यांची म्हाका दिसता एक 10 वर्सांची सर्वीस उरल्या, कोणाची 9 वर्सांची सर्वीस उरल्या, की ते अशे गरीब लोक हिंकां काडून उडोवप हें खंय तरी म्हाका दिसता सारकें न्हू. आनी खंयचेच डिपार्टमेंटान तांकां अशें काडून उडोवचें न्हू. तांकां जाता पळय तेन्ना एकोमोडेट करूंक जाता परमनंट, ऑर कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस दवरपाक जाता अप टू द एज ऑफ 60. आनी बिकॉज फायनली दे आर सर्वींग द पीपल ऑफ गोवा. जे IPHBन अशे लोक येता की तांकां एक मनशाक 4 जाण लागता कंट्रोल करपाक. आनी जेन्ना स्टाफ ट्रेन्ड आहा, हो ट्रेन्ड स्टाफ 9 वर्सांचे तेंचे कडेन एक्सपिरियन्स आहा टू डील वीथ स्पेशल डिसेबल्ड ऑर मेंटली रिटार्डेड पीपल हू कम इन IPHB. म्हणजे ते स्पेशल लोक, ते मनान सारखे आसना, म्हणजे तेंचे तकली सारखी आसना. तांकां पळोवपाक एक 3-4 मनीस प्रत्येक पेशंटाक पळोवपाक लागता. ते एक्सपिरियन्स होल्डर तांकां सरकारान दवरचे. तांकां फुडें कशें कितें परमनंट करूंक जाता ते फुडें डिसिजन घेवंक जाता. पूण सद्याक तरी तांकां दवरचे. येदे व्हडले आयज आंबेडकर जयंतीच्या दिसा ते येवन हिंगा बसल्या, हें पळोवपाक आमकां तरी बरें लागना की येदो व्हडलो सरकार म्हणटात ते आमी एक फोर्स लावन येयल्ले आहा म्हणटा. आमी 20 आमदार जर तर जिखून येयल्ले आहा जाल्यार आमचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान तेंचेर न्याय करचो हें हांव आंबेडकर जयंती दिसा ताका सांगूंक सोदतां. आय एम रिक्वेस्टिंग हिम, डोंट डू लायक दीस. दे आर आवर गोवन्स. सारकें न्हू तुम्ही लेटर करा मंडे. आम्ही
ते हांव कितें म्हणटा तुमी आयच्यान जे हिंगा बसोंक सोदता फाल्यां पळय फाल्यां गूड फ्रायडे हॉलिडे सॅटर्डे हॉलिडे संडे हॉलिडे तुमी आजुनी रेप्रेजेंटेशन दिवंक ना सरकारान तुमकां काडल्या एज पर दीस ऑर्डर ही जी ऑर्डर दिल्या तुमकां ते ऑर्डरी प्रमाणे तुमकां काडल्या तुमी आजुनी रेप्रेजेंटेशन दिवंक ना तुमी रेप्रेजेंटेशन दिया की आमी 9 वर्सां जालीं कामाक आहा आमी कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसार आहा आमकां कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस कंटिन्यू दवरचो आनी आमकां परमनंटूय करचें सद्याक कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस कंटिन्यू दवरचें हें तुमचें मागणें आसपाक जाय आनी फुडें आमकां परमनंट करचें परमनंट करपाक फॉर्मेलिटी लागता एडवर्टिजमेंट आसता तेका एडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुवल आसता तेका सँक्शन आसता तेका मागीर एडवर्टिजमेंट आसता तेका मागीर हें आसता इंटरव्यू आसता आनी तितून तुमकां फिट करूंक जाता डायरेक्ट फिट करूंक जायना येयल्ले ना ना येयल्ले आतां कॉन्ट्रॅक्टाचेर आसले तुमी आता अटेंडंट पोस्ट येयल्ले घेतले न्हू 180 पोस्ट घेतले न्हू ताका आमी इंटरव्यू पासून दिल्ली जाणा हांव तुमकां घेवंक ना ते खातीर सरकारान फुडें तुमकां घेवचें हें हांव उलयतां सद्याक तुमकां कॉन्ट्रॅक्ट कंटिन्यू करचो तुमकां भायर उडोवचें न्हू हें तुमी रेप्रेजेंटेशन दिया पूण हिंगा आयज फाल्यां तुमी बसता म्हणटा तें सारकें न्हू परवा बसता म्हणटा तें सारकें न्हू मंडे पयलें रेप्रेजेंटेशन दिया एक दिया मुख्यमंत्रीक एक दिया हेल्थ मिनिस्टराक एक दिया डिनांक आनी एक आमकां दिया आमी तेंचे कडेन वयता तेंचे कडेन रिक्वेस्ट करता आनी रिक्वेस्ट करून ते तरी मानिना जाल्यार तुमी मागीर बसा आमी येता तुमच्या वांगडा हिंगा बसपाक गोंयचो लोक तुमच्या वांगडा सहभाग आहा तुमचे हितून आमी शामील जातले गोंयचे लोक शामील जातले गोंयच्या लोकांक गरीब लोकांक काडलेले लायक जायना ही सरकाराची चूक हे तेंच्यांनी मान्य करपाक जाय आनी तुमकां परत घेवपाक जाय आणि सर सरकारान जो आयचो दीस कालचो दिला सर 13 तारीख आमकां लास्ट सरकार जाणा आसलो फुडले 4 दीस तेंकां लीव हे ऑफ आहा सगळे सुटयेचे दीस आहा होय मांडे हांव मागणी कितें करता तुमकां की आयज हिंगा तुमी बसनाका तुमी फाल्यां बसनाका तुमी मंडे पयलीं लेटर दिया आनी मंगळार दीस बसून रावा आनी मागीर बसा न्हू कित्याक आयज तुमी हिंगा बसोन तुमकां कोण पळोवचना आमी येयला तुमचे दुकान शामील जावपाक आनी तुमचें आयकपाक म्हाकाय खबर नासली तुमी रेप्रेजेंटेशन दिवंक ना म्हणून त्या खातीर हांव सांगता तुमकां तुमी बसनाका पयले फॉर्मेलिटी करा सरकाराक दिया हो सरकार रोखडेच आयकना तेंकां दिवचें पडटा बरोवन आमी काम केलां तेंच्या वांगडा कळ्ळें न्हू पयले बरोवन दिवया पयले बरोवन दिवया आयच्या दिसाक आमी बसचो कारण तुमकां एक सांगता सर आयज आंबेडकर जयंती आहा आनी होम मिनिस्टर ते भारताची घटनाय बरयल्या मातसो फुडें यो. तेंच्यांनी कायदे सगळे सांगलेले आसा त्या कायद्यानुसार आनी सांगचें म्हटल्यार सर एक लॉ मिनिस्टर एक कामगाराचो नेतो तेन्ना आसलो तो आनी तेंच्यांनी जे खूब त्रास काडलेले आसा तशेंच म्हाका दिसता आयज आमकां हे त्रास काडचे पडटा त्या टायमाक तेंच्यांनी काडलेले लोकांनी त्रास ते आयज आमी इतले डेव्हलप जावन सुद्दां आमी हे त्रास काडप ही खूब वायट गजाल सर तेन्ना आयचो दीस आमी तेका लागून रावले आयज सांज मेरेन तुमी रावा आयज सांज मेरेन रावा तशें प्रॉब्लेम ना फाल्यां रावन कांय अर्थ ना पयलीं रेप्रेजेंटेशन दिया मागीर रावपाक जाता बरें थँक्यू सर सरकाराक दिया तरी न्ही थँक्यू सर ताका घेवन दी फोटो घेवन दी ताका सोमारा दीस पयले दिवया हांव आमच्या ऑफिसान दिया आमी सगळे लेटर करता आनी मंडेक जाता हांव मुख्यमंत्री कडेन मेवता हे उलयता मागीर तुमी थिंगात ऑपोजीट सेक्रेटेरिएटाच्या ऑपोजीट लिडर ऑफ ऑपोजिशन विचारपाक सर आमकां आयज सरकार कित्याक काडटा हें आमकां कांय खबर ना
2013 जसे तुमचं नाव सांगा बरं. माझे नाव भगवान केरकर. माझे नाव भगवान केरकर. 2014 आम्ही जॉईन झालेले सगळे 28 जण. आणि सर 2001 बेसी जर असले IPHB तांकां फिक्स केल्ले जातात त्याच्या पयलीं असले ते. आणि आयज आमी अशें असले आमकां की हे जे कोण न्यू कॅन्डिडेट आहा तांकां घेवच्या पयलीं आमकां फिक्स करतले म्हणून. पूण न्यू कॅन्डिडेट घेतले, न्यू पोस्ट भरले तरी सुद्दां आमकां तेंच्यांनी फिक्स करूंक ना. ताका लागून सर आमचेर अन्याय जाता. कित्याक तेंच्यांनी फिक्स करूंक ना? फिक्स करूंक ना तेन्ना रेग्युलायजच करचे सोडून रिन्यू पासून करूंक ना तेंच्यांनी. आमकां डायरेक्ट भायर काडले. सो हे कशें काडले, कित्याक काडले ते आमकां खबर ना. आमी सरकारा कडेन आमकां एक जस्टीस जाय म्हणून आमी हांगा आयज उपोशणाक बसल्यात. आमी 28 जाण आसा सर, 28 टोटल. आयचो दीस बरें. आयज मायकल सरान सांगलेल्या भशेन की आमकां प्रेजेंटेशन दितले मंडे सरकाराक आनी गव्हर्मेंटाचे गव्हर्मेंटाक आनी ऑपोजिशन पार्टी सगळे. मागीर आमी आनी मंगळारच्यान परत हांगा मंडेच्यान बसतले आमी. सर 9 वर्सां जाल्ली आसा आमकां सर. आणि सरान सांगलेल्या प्रमाणे जे मेंटल पेशंट आसा पळय तांकां हँडल करतले जाल्यार खरीच गरजेची आसा एक्सपिरियन्स म्हणटात तसो. आनी हो 9 वर्साचो एक्सपिरियन्स इतको आमकां आसा की आमी तांकां मारच्या पयलीं तेंच्या कडसून मार खावच्या पयलीं तांकां एक समजावन सांगून खंय तरी आमी होल्ड करताले तांकां सर. जे पुलिशेक 4-4, 5-5 घेवन येताले तांकां एका वायलंट पेशंटाक तेन्ना तेंचेर कंट्रोल जायनासले तरी आमी आमच्या बरें उलोवन सर एक दोग जाण सांबाळताले सर. इवन तांकां रेफरन्स पासून जेन्ना IPH पासून GMCन येताले तेन्ना सुद्दां आमी दोग जाण हँडल करताले. पूण पुलिसांक 4-4, 5-5 जाणांक ते आयकना नासले सर. हो आमकां एक एक्सपिरियन्स इतलो इल्लो आसा. आनी आयज आमकां इतलो एक्सपिरियन्स आसून सुद्दां आमकां सर काडटात. आनी जे एक्सपिरियन्स ना तांकां तेंच्यांनी सांगचें म्हणल्यार घेतल्या. घेवंक जाय आमी ना म्हणना, तांकां घेतल्या तशेंच आमकांय खंय तरी रेग्युलायज करची ही आमची इच्छा आसली सर. जशें फाटल्यान केलें सर. इवन सर GMC कोविडाच्या टायमार GMC सुद्धा काम करून खूप इझी आशिल्लें. पण आमच्या मेंटल हॉस्पिटलान हे खूप डिफिकल्ट आशिल्लें. माझे नाव गौरी जल्मी. तर IPHB हे काम करून खूप डिफिकल्ट. त्या हितून आमी कित्याक IPHBतलो पेशंट आमचो कसो आसता खबर आसता की GMCन आसा ते आपले आसता तांकां कितें दिलें जाल्यार ते मेंटेन करता. पूण आमचे IPHBतले पेशंट आसा ते मेंटेन करता. हे आमी जेन्ना केला कित्याक जेन्ना किट सुद्दां घालिना नासतना एक फावटी आमी पेशंटा कडेन आमी बरोवपाक तांकां भानूंक करूंक कितें करूंक एखादें आमी कशें तांकां प्रोटेक्ट करताले. अशें परिस्थिती आमी कित्याक केलें, कित्याक आमकां सरकारान सांगलें की आमगे एखादें कोविडान सुद्दां काम करूं जाल्यार आमकां रेग्युलायज करताले. हे आशेन आमी थंय काम केलें. तेन्ना कितल्यो केन्ना बसी नासल्यो, गाडी नाशिल्ली, तशीच आमी कशी येताली ते परिस्थितीन ती आमकां खबर आसा सर. तरी सुद्दां आमकां आयज हो टायम येयला की 9 वर्सांनी सुद्दां आमकां हे काडटा. तर हेजें आमकां रिजन जाय. आनी आमची अशी एकूच मागणी आहा की आमकां रेग्युलायज करपाचें. आणि मोस्ट इम्पॉर्टंट आणि चड व्हडली गरजेची गोष्ट पेशंट केअर अटेंडंट. PCA रिन्यूअल करता म्हणटा काय डायरेक्ट आमकां सर कारण आमकां सर आमकां खबर ना तेंच्यांनी आमकां कित्याक काडले ते आमकां खबर ना सर. सर जे कॉन्ट्रॅक्ट रिन्यू करून आमी इतली वर्सां सर काडलेली आसा आनी हेतूनसून आनीक आमकां कॉन्ट्रॅक्ट रिन्यू करूंक अशें नाका. आमची एकूच मागणी आहा की आमकां रेग्युलायज करपाचें. कित्याक आणि मेन म्हणजे आमी सर काडले आनी आमची एजूय आमची कमी आतां एज सुद्दां आमची ना. आमची 40, 45, 46 तशी आमची एज. थोडे तर वर्सांनी आमकां कॉन्ट्रॅक्ट रिन्यूज करूंक रावले जाल्यार आमचें लायफ कितें आसा. हांव आतां 53 जाला सर. सांगचे म्हटल्यार म्हाका आतां टायम कितलो आसा. 60 वर्सां तुका गव्हर्मेंटाच्या रुला प्रमाणे आमी रिटायर जाता. म्हणजे कितलीं वर्सां तरी आमी कॉन्ट्रॅक्ट बेसीचेर रावपाचे. आनी हांव म्हणटा कितें जेन्ना तुमी फाटल्या आमच्या बॅचीक फिक्स केल्यात तेन्ना आमी 9 वर्सां जावन आमकां कित्याक करूंक ना. आनी आतां जे नवीन घेतले तांकां फिक्स कशें केल्यात. आनी आतां आमकां जर काडूनच उडयतात जाल्यार आमचे भुरगे बाळांनी कितें करचें. आमचे बायले भुरग्यांनी कोणाचें तोंड पळोवचें. आमचे सरान मायकल सरान सांगलें तें सारकें आसा. करेक्ट. जातलें सर. आनी परत रिन्यू करतले परत काडटले सर. प्रॉब्लेम येतलो आमचो.
वर्सां चडशें म्हणटलें तुमकां रेनी करता परत ही गव्हर्नमेंटान दिवंक जाय आशिल्ली जशी आमच्या पयलीं तांकां दिल्या तशी आमकां दिवंक जाय आशिल्ली इवन पण ती सरान सरकारान दिवंक तांकां ना 5 वर्सां जाल्लीं आसा इवन कोविडान काम केलें आसा तांकां रेग्युलायज करतले अशें आश्वासन आमकां सरकारान दिल्लें आसा गव्हर्नमेंटान आमकां हें सुद्दां दिल्लेलें आहा कोविडाक प्रत्येकाक सर्टिफिकेट दिल्लेली आहा काम केलें म्हणून बरें 2 वर्सां काम केला आम्ही वीट सुद्धा घाली नासतना काम केला सगळ्यांकडे हा स्टाफाकडे असा कोणाकडे ना आम्ही 24 वरां ड्युटी केली आमकां लीव नसली लीव दीत नसले तेन्ना थोडे स्टाफ भियात आले आणि थोडे स्टाफ कोविड जायत म्हणून भियान ते सर येत नसले कोविड जालो पळय सर्टिफिकेट आसा फुडें काहीतरी हेल्प जातलो गव्हर्नमेंट आमकां घेतले म्हणून कोविडान आम्ही काम करून आमची बायल भुरगीं अशें कोविड आमी पॉझिटिव्ह जाले आणि पॉझिटिव्ह सुद्धा जालाय पळय आम्ही फुल फॅमिली सुद्धा पॉझिटिव्ह झाले हा ते काम आहे कांयच नसले आधार नसले ट्रान्सपोर्ट नसलो तरी आमी गाडये घेतले आतां ते लोन फारीक कशें आहा तरी आमकां पयलें पडलें म्हाका सांगा तुमकां दिसना की हेल्थ डिपार्टमेंट फॅसिलिटी घेता करून लोकल लोकांक हेल्थ डिपार्टमेंट आता हे सगळ्याक खबर आहा न्हू टोटल आमकां सगळ्यांक सर आमी आमचेर अन्याय जाता म्हणून आमी उलयता आतां आमी कशें सांगचे तुमकां ते सर कशें कितें करतात ते आमकां म्हणटा तुमी कोणाकय आमकां प्रॉब्लेम पण आमकां जे 28 आहात पळय तांकां तुमी कन्फर्म पयलीं करा आमचो म्हणणं ते न्यू 28 जाणांक पयलीं कन्फर्म करा आमचो कांयच डिमांड हो एकच आहा मिनिस्टरची भेट घेता हेल्थ डिपार्टमेंटाची खूपदा घेतली आमी करेक्ट सर आमकां आतां मेळोकूच खूपदा घेतली मेळोकूच ना आमी ह्या पयलीं पासून मेळोन गेल्ले आमी तांकां जाल्यार आमकां ते सारके एक रिस्पॉन्स ना तुमचे पळयता जातले तुमचे हेच्या पयलीं जे स्टाफ न्यू घेवच्या पयलीं पासून आमी खूब फावटी तेंच्या सीएमा 7-8 वर्सां आमी लागता सगळ्यांक लागता आमी वचत असले जेन्ना रिन्युअल जाता कॉन्ट्रॅक्ट पळय त्या टायमार प्रत्येक वर्साच्या वर्सा तेजे पावलेलो आसा सरा कडेन पण आश्वासन दी बाबा तुमकां चान्स पडटलो पण खंयचे कडेन काय अजून काय जावंक ना तो शिलेका तुमकां पयलो प्रिफर आहा फाटल्या हे एका सुद्दां 5 सांगता वर्सांत जे कोविडाक फक्त तोंडान सांगता पूण लेखी नासता न्हू पण बरयलेला ना न्हू फक्त तोंडान सांगता आमी तोंडान सांगता म्हणून तेंचेर विश्वास दवरलो प्रत्येकाचो बीजेपी सरकारान कितें सांगला 5 वर्सां जाली काय सगळ्यांक फिक्स करतले म्हणून हे आश्वासन आमी पोट तिडकीन काम केले 2 महिने पेमेंट मेळाच्या आधी आमी काम केलें पण कितें फायदो जालो शेवटा अशें आमकां भायर काडून उडयले कितें करपाचें आमी हेच्या फुडें नेवेचे पोस्ट घेतला पळय 135 पोस्ट घेतला रेग्युलर पोस्ट टोटल 180 पोस्ट तेतून आमकां कोणाक घेतलेच ना भितून 87% 70 तालुक्याचे मनीस शिक्षण आसलेलो आता शिक्षण जर इतरी सर जाल्यार ते 2013 सर 8वी पास म्हणून तेंच्यांनी घेतलेले आनी आमकां 7वी पास आनी आमकां जे एडवर्टायजमेंट असली पळय तेजेर अशें कितेंच मेन्शन करूंक नासलें की तुमकां कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसूरच आमी तुमकां फॉरएवर दवरतले म्हणून की कॉन्ट्रॅक्ट आसा म्हण सांगलें आतां तुमकां कितेंच जस्टीस ना तुमकां कितेंच हें करूंक ना शकना तुमी आवाज करूंक शकना जो गव्हर्नमेंटाक डिमांड करूंक शकना तुमकां फिक्स आहेत अशें केन्नाच नासलें पूण आतां जे आमकां रेग्युलेशन हेचे सर्टिफिकेट दिल्ले आसा एवरी इयर हेचे तेंचेर फाटल्यान तेंचेर मेन्शन केलें की तुमी डिमांड करूंक शकना आनी हें करूंक शकना म्हणून हें जर पयलींच तेंच्यांनी केल्लें सर न्हू एड येयल्ली आमकां 8 पास म्हणून तेन्ना मागलेले ही एड दिली आनी इंटरव्यू पासून घेतलेले आमचे सर आमी बेश्टेच घेवंक ना आमकां आमचे कॉपी सगळे थ्रू कॉपी document आमी त्यांना डॉक्युमेंट दिल्ले सर थँक्यू सर तुमकां थँक्यू सर